Hello everyone, welcome to Videsh classes. So this is the continuation part of the English grammar, the topic which we had covered in the previous video under the part of speech. Topic जो आम्ही लास्ट व्हिडिओन कव्हर केलेलो प्रोनाउन त्याच्या अंडर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स पहिले आणि या व्हिडिओन आम्ही त्याचे एक्झाम्पल्स असतात. ओके, सो जे क्वेश्चन ड्युरिंग द सीबीटी टाइम येऊंक शकता तुमका ते या व्हिडिओ थ्रू पळयतले आम्ही. ओके, आणि एट एंड टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमका डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल असतली. सो आफ्टर वॉचिंग दिस व्हिडिओ क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि डिस्क्रिप्शन आणि टेस्ट जी आसा ती अटेम्प्ट कराच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट MCQ. Choose the correct pronoun to complete the sentence. Neither of the boys has finished dash homework. So here the subject is neither. Okay, so neither of the boys has finished dash homework. So त्यांच्यानी होमवर्क करूंक ना म्हटलं. ओके, सो हांगासर त्यांच्याच बद्दल सांगला, कोणाबद्दल? बॉयजा बद्दल. सो आता हांगासर तुमका पहिले आयडेंटिफाय करूंक जाय निदर जो आसा तो सिंगुलर और प्लुरल. सो हियर तुमका एक्सप्लेनेशन दिला, निदर इज सिंगुलर. सो द सिंगुलर प्रोनाउन्स असलो जाल्यार वर्ड जातलो हीज. ओके, हीज इज युज्ड. सो हियर करेक्ट ऑप्शन बी. निदर इदर हे जे वर्ड्स आसा पळय हे इनडिफायनाइट प्रोनाउन. सो नोट डाउन कराच ते. सेकंड वन, आयडेंटिफाय द प्रोनाउन इन द सेंटेंस. शी गिव मी द बुक. शी, मी, द, बोथ, ए एंड बी ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. शी आणि मी हे कितें दोनूय प्रोनाउन्स जातात. ओके, सो जे बिगिनिंग तुमकां प्रोनाउन्स सांगलेलो पळय, सो तुमकां जशें सांगलेलो पळय शी, मी हो प्रोनाउन्स कसले पर्सनल प्रोनाउन्स. ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. सो ही डीड द वर्क ऑल बाय डॅश. सो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन म्हटल्यार काय सेल्फ वर्ड सर्च करपाक जाय. आता सेल्फ खंयचो करेक्ट आसा हितून तुम्ही जर रीड केलेलो तुमकां कळटलें की ए हो करेक्ट आहा. सो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्सान हांवें तुमकां जे वर्ड्स दिल्यास पळय ओके ते सारखे याद करास पळय. माय सेल्फ, युअर सेल्फ हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स. सो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स येयलो वर्ड सेल्फ सर्च करायचं. नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रोनाउन्स. ईच ऑफ द प्लेयर हॅज डॅश ओन लॉकर. म्हणजे ईच ऑफ परत हे इनडिफायनाइट प्रोनाउन्स येयलो आणि हांगासर आपल्याच बद्दल सांगला. सो तुमकां हांवें आयडेंटिफाय करून दिल्ले. सो ईच वर्ड हो खंयच्या अंडर येतलो? सिंगुलर और प्लुरल. सो ईच हो जो आसा तो कितें? सिंगुलर. सो सिंगुलर येयलो आणि जर प्लेयर्स ओके सो हे जे आसा सो तांकां हीज येतलो. हीज ओन लॉकर. सो क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन्स. सो दिस इज द मॅन डॅश कार वॉज स्टोलन. म्हणजे हांगासर कितें सांगला स्टेटमेंट की हो जो मनीस आसा तेजी कार कितें केल्या? स्टोल केल्या. ओके, सो हे जेन्ना वर्ड्स येतले पळय आणि हांगासर इन बिटवीन हे वर्ड यूज करूंक जाय. त्या टायमार कसलो प्रोनाउन जातलो तो हांवें तुमकां सांगलेलो इन फर्स्ट व्हिडिओ. कसलो? रिलेटिव्ह प्रोनाउन जो कनेक्ट करता क्लॉज आणि हेंचे एक्सप्लेनेशनूय दिल्ले हांवें तुमकां. सो जेन्ना तेजे रिलेटेड कार आसा ती ते मॅन रिलेटेड रायट, म्हणजे हांगासर तेजी कार जाली म्हणजे तो त्या कारीचो ओनर जालो. ओके, सो जेन्ना ओनरशिप रिलेटेड स्टेटमेंट आसतले त्या टायमार वर्ड कितें यूज करतले? हूज. नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रोनाउन. सो एवरीवन मस्ट ब्रिंग डॅश ओन लंच. सो आता हांगासर वर्ड जो आसा पळय हो एवरीवन आणि परत हांगा त्यांच्या बद्दलूच सांगला. ओके, म्हणजे वर्ड आता तुमकां दुसरो हांगा यूज करूंक जाय. सो एवरीवन हो इनडिफायनाइट प्रोनाउन जालो. सो एवरीवनान वर्ड खंयचो यूज जातलो? एक तर हीच नाजाल्यार हर. सो एवरीवन हो एक कितें? सिंगुलर. ओके, इनडिफायनाइट प्रोनाउनान हांवें तुमकां वर्ड्स दिल्या ते सारखे याद दवराच. नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन. द कमिटी गेव डॅश डिसिजन एस्टरडे. सो द कमिटी हो वर्ड जो आसा पळय हो एक कितें? कलेक्टिव्ह नाउन. ओके, सो नाउन अंडर आम्ही लर्न केला आहे. कमिटी हो ग्रुप ऑफ पीपल राईट. सो कलेक्टिव्ह नाउन आणि त्याला ट्रीट करतले एज अ सिंगुलर. ओके, सो ही कमिटी एज अ सिंगुलर म्हणून आम्ही ट्रीट करतले. सो त्या टायमार हांगा वर्ड जो येतलो पळय तो कितें येतलो? इट्स. ओके, सो वर्ड जो येतलो तो इट्स. आता इट्स केन्ना केन्ना वर्ड यूज करतले आम्ही जेन्ना वन थिंग ओके सो एक ग्रुप रिलेटेड आसतले और एनिमल रिलेटेड आसतले और ऑब्जेक्ट रिलेटेड आसतले तेन्ना आम्ही वर्ड इट्स यूज करतले. Next, identify the pronoun time. This is mine. Personal pronoun, possessive pronoun, reflect. So correct option, possessive pronoun. So I will तुमका so here possessive pronoun तुम्ही पळोवंक शकता. Mine, yours. Okay. So हे words असतले. ते कसले pronoun झाले? Possessive pronoun. The ninth one, choose the correct pronouns. Neither of them has lost dash keys. So हांगासर परत indefinite pronouns आसा but हांगासर connected आसा. Neither of them. So neither of them हो कितें consider आता करतले आम्ही full जाय word आसा. फुल वर्डाक आम्ही प्लुरल प्रोनाउन्स कन्सिडर करतले. सो त्या खातीर खूप जाण आसा म्हणून हांगा हीज हर येवचो ना. जेन्ना सिंगुलर फॉर्मान आसतलो तेन्ना हीज हर येतलो नाजाल्यार देअर वर्ड यूज जातलो. नेक्स्ट, आय सॉ द मॅन डॅश यू मॅट एस्टरडे. सो आतां हांगासर तुमकां इन बिटवीन हो वर्ड यूज करपाक जाय. सो आतां हेतूंतले चारांतले ऑप्शनांतलो एक वर्ड यूज करूंक जाय रायट. सो पयली सेंटेन्स पळयात रिलेटेड कितें दिला ते. फॉर अ पर्सन दिला, फॉर ऑब्जेक्ट दिला, फॉर ओनरशीप दिला,
फॉर एनिमल्स थिंग्स दिला. ओके, सो आता हांगासर त्या टायमार हांगासर वर्ड तुमकां कळटलो की खंयचो यूज करूंक जाय. आय सॉ द मॅन डॅश यू मॅट एस्टरडे. सो हांगासर तो मनशा बद्दल सांगला. सो मनीस कोण तो पळय एज अ ऑब्जेक्ट म्हणून दवरला हांगासर. ओके, सो आय सॉ द मॅन डॅश यू मॅट एस्टरडे म्हणजे आपण त्या मनशाक पळयल्लो म्हटलं. सो एज अ ऑब्जेक्ट कसो आहा तो. सो वर्ड कितें जातलो, whom जातलो. सो whom इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब met. So 11. So next one, choose the correct pronoun. Everyone should do dash best. So everyone जो असा पळय कन्सिडर एज सिंगुलर आणि बाकीचे मागीर वर्ड चालू जाता, राईट. सो मागीर हे सेंटेन्स चालू जाता. सो एव्हरीवन, सो आनी कोणा बद्दल सांगूंक ना, फक्त एव्हरीवन शूड डू डॅश बेस्ट. सो हो सिंगुलर कन्सिडर जातलो. सो ह्या खातीर हांगा वर्ड जो येतलो पळय तो कितें येतलो. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्ले विथ डॅश टॉयज. सो आता चिल्ड्रन सांगला हांगासर. सब्जेक्ट चिल्ड्रन आसा, सो हो कितें आयलो प्लुरल. सो प्लुरल म्हणजे खूप जाण. हू इज. नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द प्रोनाउन. हू इज एट द डोर. सो तुमकां हांवें सांगला जसो स्टार्टिंग जो आसतलो पळय ते कसले प्रोनाउन आसतले. स्टार्टिंगचो क्वेश्चन तुमकां विचारतले. ओके, सो तो कसलो हूज बॅग इज दिस पेस. हांगासर कसलो तो हू. ओके, सो इन द बिगिनिंग तुमकां तेजे वयर सेंटेन्स कळटले की तो कसलो प्रोनाउन्स तो. सो हांगासर प्रोनाउन जो आसतलो तो हू आनी तो कसलो इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट. सो द डॉग वॅग डॅश टेल. वॅग म्हणजे मूव करता. टेल जी आसा ती मूव करता. ओके, डॅश टेल म्हणजे आपलीच कितें करता तो टेल जी मूव करता. सो त्या टायमार आपली स्वताची आहा तेन्ना पळय ऑब्जेक्ट कितें आसतलो इट्स. वर्ड जो यूज जातलो पळय आपलीच सांगला न्हू, सो इट्स येतलो. नेक्स्ट, शी लूक एट डॅश रिफ्लेक्शन इन द मिरर. इन द मिरर. सो रिफ्लेक्शन म्हणजे आपणाकूच स्वता कितें करता ते पळयता इन द मिरर. सो ह्या टायमार वर्ड जो यूज जातलो तो हरसेल्फ जातलो. कित्याक रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन हरसेल्फ इज यूज वेन सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट कितें आसतलो सेम आसतलो. सो शी ते कोणाक पळयता आपणाकूच पळयता, सो ऑब्जेक्ट जालो. सो सेम आसता तेन्ना सेल्फ वर्ड सर्च कर. सो सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट कितें आसतलो सेम आसतलो. नेक्स्ट 16 चूज द करेक्ट प्रोनाउन. बोथ ऑफ द गर्ल्स डीड डॅश होमवर्क. ओके, सो दोगांनी कितें केलो होमवर्क केलो म्हटलो. ओके, सो हांगासर बोथ जो वर्ड आसा पळय हो प्लुरल वर्ड. सो हांवें तुमकां हो इनडिफायनाइट प्रोनाउनान दिल्लो वर्ड. सो तेज्या खातीर वर्ड जो यूज जातलो प्लुरला खातीर वर्ड यूज जातलो कितें देर. सो नेक्स्ट 17 सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन. आय विल डू इट मायसेल्फ. मायसेल्फ म्हटल्यार येयलो म्हटल्यार कसलो येयलो आयडेंटिफाय करपाक. सो मायसेल्फ म्हणजे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन जालो. ओके, सो आय विल डू इट मायसेल्फ नॉट. सो करेक्ट ऑप्शन युअर सेल्फ. युअर सेल्फ हो एक कितें सिंगुलर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द प्रोनाउन्स. दिस इज द बुक दॅट आय टोल्ड यू अबाउट. सो दीस दॅट. सो प्रोनाउन फाइंड आउट करूंक सांगला. कसलो तो मेन्शन करूंक ना तेंचे. दीस दॅट आय ऑल ऑफ द अबव. सो सगळे हे वर्ड्स जे आसा ते कितें जाता प्रोनाउन. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन. ईच स्टुडंट मस्ट सबमिट डॅश असाइनमेंट. परत त्यांच्याच बद्दल सांगला. ईच वर्ड आसा. ईच म्हणजे सिंगुलर. इज. नेक्स्ट, द टीम सेलिब्रेट डॅश विक्टरी म्हणजे त्यांच्यानी आपली विक्टरी कितें केल्या सेलिब्रेट केल्या. ओके, सो टीम वर्ड येयलो. ग्रुप जालो. ग्रुप वर्ड कितें वर्ड यूज जातलो इट्स. सो टीम हो एक कलेक्टिव्ह नाव आणि तो ट्रीट करता एज अ सिंगुलर. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. सो स्टार्टिंगूच जर क्वेश्चन्स रिलेटेड दिसलो जाल्यार तोच प्रोनाउन आसतलो तुमचो. ओके, सो इंटरोगेटिव्ह. So next, select the correct pronoun. They gave the prize to dash who work hard. Those, them, they, their. So correct option हितून जो कितें आसतलो those. कित्याक those हो यूज करता एज अ प्रोनाउन फॉर people. Them, they, their. Next, identify the pronoun. I myself will handle the matter. Myself परत येयलो. ओके, I आसा myself both A and B. So हितून फक्त आयडेंटिफाय कर म्हणून सांगला. प्रोनाउन कसलो तो मेन्शन करूंक ना. सो आय हो गल्लो जर स्पेसिफाय केल्लो आय कसलो प्रोनाउन जाल्यार पर्सनल. मायसेल्फ हो गल्लो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. नेक्स्ट, यूज द करेक्ट प्रोनाउन. द स्टुडंट्स फिनिश डॅश एक्झाम. सो देर, हीज, हर, इट्स. हे रीड करून तुमकां कळटलें की स्टुडंट्स खूप जाण आसात. सो कितें येतलें देर येतलो. ओके, सो स्टुडंट्स इज प्लुरल. सो देर इज करेक्ट. हीज, हर हे सिंगुलर. ओके, सो 25 fill in the blanks. Dash is coming to the party म्हणजे रिलेटेड टू द पर्सन रिलेटेड विचारलं. ओके, सो whom is coming, who's coming, which coming काही उचलना. सो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन. द कॅट लिक डॅश पोट्स. ओके, सो स्वतः यूज करायचं. सो एनिमल्स रिलेटेड कितें येयलें जाल्यार इट्स यूज करा. उदर डॉग रिलेटेड आसलें पळय इट्स. सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन. आय गेव द बुक टू डॅश हू नीडेड इट. ओके, सो आपूण बुक दिलो टू डॅश कोण तो हांगासर मेन्शन करूंक ना. सो त्या खातीर कितें येतलो देम. सो देम हो एक कितें ऑब्जेक्ट. कोणाक ते मेन्शन करूंक ना. ऑब्जेक्ट आसा हू. नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द प्रोनाउन्स. दिस इज हर्स. सो प्रोनाउनच आयडेंटिफाय करूंक सांगला. हर्स. हर्स ओनरशिप बिलोंग्स करता. चूज द करेक्ट प्रोनाउन्स. एव्हरीवन. सो एव्हरीवन हो जो आसा तो इनडिफायनाइट प्रोनाउन्स. सो हितून एव्हरीवन हो सिंगुलर. सो हितून वर्ड जातलो यूज जातलो टास्क डॅश टू बी क्वाइट. अज, वी, आर, आर्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज अज. सो अज हो ऑब्जेक्ट जालो. ओके,